दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. देवाची कृपा परतून आमकां सांगाता हाडटा. देवाच्या हाजरपणांत आमचो वेळ करची आनी चड आध्यात्मीक रितीन आमी वाडवळ जावन घेवया. तुमकां समेस्तांक म्हज्या काळजांतावन म्हजें मान आनी प्रणाम. आमी गावया एक गीत, जेजू 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 म्हणून आमी गावुया. गावन 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 आमी नाचुया. H12 ऑन पेज नंबर 78 दैवीक गायना गितां बुक कंदार नंबर H12 पान नंबर 70 आनी 8. जेजू 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 म्हणून आमी गावोया. गावन 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 आमी नाचोया. जेजू 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 म्हणून आमी गावोया. गावन 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 आमी नाचोया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. ये जेजू तूं आमचे मोदे. 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 जेजू 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 म्हणून आमी गावुया. गावन 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 आमी नाचोया. जेजू 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 म्हणून आमी गावोया. गावन 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 आमी नाचोया. हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया हल्लेलुया आमेन हल्लेलुया. मोमगळा सर्गींच्या बापा, तुका आमी काळजांतान अर्गां आनी होक लाभ दिता. तुवें आमकां ह्या अंतरजाळा मुखांतर दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर तुवें आमकां सांगाता हाडिल्ल्या पसत. खंयसर दोग ह्या सांगाता मेळटा थंयसर आमचो समी जेजू हाजर जाता. वय समिया जेजू थंय सर्गींचे बापा तूं हाजर जाताय. पवित्र आत्म्याती सांती सेम त्रिंदाद हाजर जाता आसतना मोरे माय सांत भक्त आंज बडवेस सर्गींचो दळबारच हाजर जाता. वय बापा सदांच त्या सर्गींच्या हाजरपणांत आमी जियेशें कर. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमचे थंय आसची हरी एक अस्कत काय बापा तूं बोळ आनी सकत जावन बदली बापा. आमची पिडा शिडा गुण कर, आमचे कश्ट हळ कर. आमच्या जिवितांत बापा आमकां आसचे कश्ट संकश्ट सोसूंक तुजी दैवीक कृपा फोव कर. गरजेवंताच्या त्या सर गरजांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या गरजांनी पाव बापा. पिडेस्तांक गुण कर, कामनांतल्यांक काम फोव कर. आर्थीक अडचणेंत आसल्यांक बापा त्या आर्थीक अडचणेंतल्यान भायर काड. तांकां समृद्धी ग्रेस्काय आशिर्वादां बेसांव सगळीं फाव कर. आनी विशेश जावन भुरग्यांक तरणाट्यांक शिकोवंक गिन्यान मत जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाची सकत फाव कर. बरें शिकोवन बरो फुडार आसा करूंक फाव कर. सर तराच्या वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक वय बापा तुज्या दैवीक सक्तेन त्या वायटाचेर जैत व्हरूंक आनी तुका मानतात असलें पवित्र भाग्यवंत भक्तिवंत जिवीत जियोंक फाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भोव मोगाच्यानो कशीं आसा तुमी सगळीं? देवाच्या उतरांचेर आतां नियाळ आमी करया. आज देवाच्या उतरांचेर नियाळ करूंक हांव पवित्र पुस्तक उक्त करता आसतना म्हाका मेळ्ळेलें देवाचें उतर जावन आसा किर्तन 105 साम 105 थंयसर 30 आनी 7 वळ वर्स 37 अशें म्हणटा. सर्वेस्पर देवान इस्रायल परचेक भांगारा आनी रुप्या सवें इजिप्तांतावन मारभुमींतल्यान भायर हाडटा आसतना तांच्या मदलें कोणूच अस्कत नासलोलो. इंग्लीश शब्द जावन आसा नो वन फीबल अमंग देम. फीबल म्हळ्यार अस्कत. ताच्या बदलाक सक्कड बळवंत सक्तेवंत जावन आसलें. ह्या दिसांनी कोरोना वायरस खर्ग सगळ्यांनींतल्यान विस्तारला. फर्स्ट वेव पयलें ल्हार जालें, आतां दुसरें ल्हार सेकेंड वेव इज चड मारेकार जावन आसा म्हणटात. आनी ताज्या उपरांत तिसरें वेव आसा खंय थोडे फावटी चवथें पांचवें वेव ल्हारांय आसूंक पुरो म्हणटात. पूण जाणाऱ्यांची अभिप्राय जावन आसा आमी वखदां आनी डाक्टरांच्या चिकित्से प्रास आमकांच आमी बळवंत आनी सक्तेवंत खर्च्यांत नीज जाणवाय आटपून आसा. वी मस्ट मेक आवर सेल्स रियली स्ट्रांग
विथ ग्रेट इम्युनिटी. आनी ही कशी करची आमकां जाणारी आमकां जायत्य सलाह दितात. एक आमी तोंडाक वस्तूर बांदचें, मास्क म्हणटात, मास्क, वेअरिंग द मास्क, तोंडाक नाक आनी तोंड दांपून तें वस्तूर बांदचें. आनी दुसरें जावन आसा खंयसरी कितेंय वस्तू आपडल्या उपरांत सॅनिटायझर वापरचें, या बरें करून हात धुवन आमकां वायरस या कसले बॅक्टेरिया आमकां चिडकला जाल्यार तांचे थावन आमी मेकळें जावचें. आनी खाण जेवण खाता आसतना पियेत आसतना कितें आमच्या जिवाक कुडीक बरें आमकां बळ सकत दिता आनी वायरस जावन बॅक्टेरिया जावन राखता तसलें बरें खाण खावचें. आनी व्यायाम करचो, बरो व्यायाम करचें. आळसाय करची न्ही, लेखावर तें न्हिदचें, ह्या लेखावर तें आळसाय करून आड पडून आसचें न्ही, ताच्या बदलाक काम करचें. तोटांत भागींत ह्या शेतांनी भाटांनी आमच्या कारखान्यांनी आमच्या वेपार वयवटांनी कितलें काम करून जाता, काम करचें. पूण कसल्याच रितीची खंत बेजाराय धोवन काण घेवची न्ही, ह्या आपादयर भोगचें न्ही आनी वा बेजारायन रावचें न्ही, गरजे भायले दुखांत खंतींत बेजारायंत रावचें न्ही. अशें जायत्यो संगती आसात. पूण मोगाचें ह्या सर संगती विशयांत आमी नियाळ करता आसतना आमी जाणा जाता इस्रायल पर्जा इजिप्ताच्या त्या गुलामपणांत तावन भायर सरता आसतना मरुभुमींतल्यान तांणी पैण केलें. पूण देवान ताका भांगार रुपें सगळें हाडूंक फावो केलें, मात न्ही तांकां तांच्या कुडींत ती बळवंत सक्तेवंत केलें. संवसारी आशिर्वाद तांकां जाय परतें आसलें, मात न्ही तांच्या कुडींत ती सर बळवंत आनी सक्तेवंत जावन आसलीं. कोणूच तांच्या पैकी अस्कत नासलीं. ह्या दिसांनी आमी पेंतेकोस्ताक तयाराय करनासा. पेंतेकोस्ताक तयाराय करता आसतना मोगाचें जर तर तुमी दैवीक लोरेतर मंदिरांत हांवन सदांय सकाळीं तें आराधन तातूंत तुमी वांटो घेतात, ह्या उपरांत थंयसर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात. आमी दवरलेले विशय जावन आसा पेंतेकोस्ता 50 दीस आसा तर जेजूच्या पुनर्जिवानपणाच्या त्या पास्कांच्या फेस्तांत हांवन 50 दीस पवित्र आत्म्याच्या 50 संगती विशयान 50 themes of the Holy Spirit आमी नियाळ केला. आनी ताचे पैकी आमी नियाळ केलो जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या देण्या विशयान. पवित्र आत्म्याची देणी 7 जावन आसात. आनी हे पवित्र आत्म्याची देणी कितें जावन आसात, इसाया प्रवादीच्या बुकांत 11व्या वसरांत दुसऱ्या वळीर आमी वाचता आयजाया चॅप्टर 11:2. पवित्र आत्म्याची देणी, द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट, जाणवाय, समजणी, बुधबाळ, धैर्य, गिन्यान, देवभक्त आनी देवबिरान. ही 7 पवित्र आत्म्याची देणी ही आमकां न्ही जावन भोव गरजेची. न्हयच आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमकां संवसारी जिवितांत विशेश जावन ह्या कोरोना वायरस खरगा वेळार. कित्याक कोरोना वायरस खरगात हांवन कशें आमी सुकारी मारची, कशें आमी ते कोरोना वायरस आडावचें, कशें आमी असली पिडा आयल्यार गूण जावचें, ह्या पिडेंत हांवन आमी भायर येवचें, ह्या खरगा वेळार कशें आमी जियेजय, कशें आमच्या आस्त बदीक आमी सांबाळचें, आमची कुटुंबां सांबाळचें, आमच्या मोगाच्या मनशां सांबाळचें, आमकां आमी सांबाळचें, आमच्या सेसा मारच्यां सांबाळचें. अशें जायते रितीचे मोगाच्या सलाह येता. वॉट्सॅपार कितले विडियो येतात म्हणून ना, कितल्या तरांची सलाह येता म्हणून ना. आमची सेसा मारची सलाह दितात, आमच्या आंटी मावश्यो बापल्यो मावळे आनी काजन्स आनी शेजारची फ्रेंड्स जाय तितले सलाह दितात. पूण सक्कड सलाह मोगाच्यान आमकां उपकारा पडनात उडास दवरा. ऑल द एडवायस इज नॉट रियली एडवायजेबल. सगळी सलाह मोगाच्यान न्ही जावन ती खरी बरी सलाह न्ही. हाचे थावन मोगाच्यान आमी न्ही जावन फायदो जोडीचे जाल्यार आमकां कितें गरजेचें, पयलें जाय तें विजडम, जाणवाय. जाणवाय देवूच मोगाच्यान जाणवायचें मूळ जावन आसा, मात न्ही देवूच जाणवाय. देवा ती अगणीत अपरिमीत वर्णूंक साज जाल्ली ती जाणवाय देवा थंय आसा. देखून आमी देवा थंय आमी पातयेन आनी विस्वास दवर न्हू. देवा थंय आनी देवाच्या हजरपणांत त्या देवाच्या उपस्थितींत आमी जियेल्ल्या वेळार मोगाच्यान ती अगणीत जाणवाय आमकां पवित्र आत्म्यांतय मेळटा. हे 7 देणी म्हळ्यार ती विविध देणी न्ही म्हणून अर्थ न्ही, एक देणी आसा या दुसरी देणी ना म्हणून न्ही. सगळीं देणी मोगाच्यान पवित्र आत्म्या ती निरंतर आमचे ती उदोवन येतात. दुसरें देणें जावन आसा अंडरस्टँडींग, म्हणजे समजणी. आमकां समजा जाय खंयच्याय एक व्यक्ती मेळटा आसतना तो व्यक्ती कितलो बरो गी वायट गी, खंयच्याय एका जाग्यार वता आसतना तो जागो बरो गी वायट गी, खंयचें एक काम सुरू करतना तो तें काम आपणा पातकाक होवन फायता गी, आपणाच्या पाडा होवन फायता गी. आमकां समजणी जाय. खंयचें एक यंत्र वापरता आसतना जावं करून मोबायल, ह्या मोबायलांतच एक वेबसायट, मोबायलांतच एक ॲप
हे वापरता आसतना मोगाच्या न्हू खंयच्याय रितीन आमकां वायटाक कोण पायता गी आमकां जाय ती समजणी ही समजणी केन्ना मेळटा आमकां पवित्र आत्म्यांतय आमकां मेळटा आनी त्या पवित्र आत्म्यांतय आमी जियेल्या वेळार आमकां न्ही जावन बूद मेळटा बूद बाळ इंग्लिशांत आमी म्हणटा कावन्सल आमकां जाय कावन्सल आमच्या जिवितांत आमकां आसच्या निरासपणांतावन देदेसपरपणांतावन भायर येवंकू आमकां असल्या त्या वायट सवयांतावन आमी भायर येवंकू आमकां असल्या त्या वायट संबंदांतावन ह्या खंयच्याय दुखलेल्या संबंदांतावन पापसल्ल्या काळजांतावन ह्या आमच्या मतींत आसच्या त्या मानसिकतांतावन ह्या आमच्या कुटुंबांत असल्या अशांती नासमाधानांतावन ह्या आमच्या जिवितांत असल्या समस्यांतावन त्या संक्लिश्ट परिस्थितींतावन इन कॉम्प्लेक्स सिच्युएशनांतावन भायर येवंकू आमकां जाय बूद बाळ आनी पवित्र आत्मो आमकां ती बूद बाळ कावन्सलींग आमकां निरंतरी करता आमी चड आनी चड पवित्र आत्म्यान भरची गरज आसा म्हज्या लागीं मोबायल आसा वय एक फावटी म्हाका आईचीं वाचपां आईच्या सदांच्या मिसाची वाचपां हिंसगी दुसरिंगी म्हूण म्हाका दुबाव जाल्ल्या वेळार हांव ते हे बूक रेफर करूंक लागलो तितल्यार एकलो भाव म्हणालो तुजे मोबायल कित्याक उक्ते करनाय मोबायलान जर तर जिजस रेन्स म्हणलें तें ॲप डावनलोड केल्या जिजस रेन्स मेरियन मुवमेंट जिजस रेन्स मेरियन मुवमेंट जेजू राजवट किसलयता मरियमेचें एक मुवमेंट तें ॲप डावनलोड केल्या तांत तुका त्या दिसाची सारकें कातलीक पयस सभे प्रकार त्या दिसाची वाचपां ते हिमसर मेळटात तें ॲप डावनलोड केल्या उपरांत म्हाका सुलाभ जाला पयलीं हांव चलतालो कोणी म्हाका विचारलें तूं कितलीं मेटां चलता गोत्त आसा गी तुका हांवें म्हणलें गोत्त ना तुज्या मोबायलाचेर अमक्या जाग्यार अशी जाल्यार अशें करशी जाल्यार तुका कळटा तुजें मोबायल तुका सांगता कितलीं मेटांचो चल्लोय गी म्हणून त्या मोबायलान जायत्यो संगती आसात ते म्हाका समजनातल्या वेळार बूद बाळ कोणें दिवचें पूण मोगाचें न्हू आमकां आमच्या जिविताची बूद बाळ पवित्र आत्मा आमकां दिता आनी तो पवित्र आत्मा आमकां दिता तें धैर्य फॉर्टिट्यूड तें देणें आमकां जायचें तें धैर्य भावार्थाचें धैर्य देव म्हज्या सांगाता आसा थोडे बडी मोगाचें न्हू आमकां दुबाव जाता आमकां भिरांत दिसता कित्याक देव आमच्या दोळ्यांक दिसना पोरण्या तेस्तामेंतान देव तरी भौतीक रितीन लोकांक दिश्टी पडलो देव लोकांक तसो अनुभव जालो मोडा रुपार भुंयकांपणे रुपार धुरा रुपार जळत्या बोल्या रुपार घडघडो झगडण्या रुपार ह्या प्रशांत वाऱ्या रुपार वाऱ्या वादळा रुपार विविध रुपार देव तांकां दिश्टी पडटा नव्या तेस्तामेंत आसतना आमच्या काळार देव आमकां त्या रितीन दिश्टी पडना तरी देव आमच्या सांगातच आसा देव आमच्या मदें आसा पवित्र आत्मो तें धैर्य आमकां दिता पवित्र आत्मो आमकां धैर्य दिता देव आत्मो देखून आमच्या दोळ्यान दिसना तरी सतान आनी आत्म्यान ताचें आराधन केल्ल्या वेळार देवाची उपस्थिती आमी अनुभव करता पंचवें देणें जावन आसा तें गिन्यान नॉलेज आमी म्हणटा देव आमच्या लागीं उलयता पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर उलयता तर पवित्र पुस्तकांत 73 बूक आसात आनी त्या 73 बुकांची नांवां म्हाका पयलीं तोंडपाट येनातलीं पूण जितलें हांव पवित्र आत्म्या खातीर मागोवन पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खाला जियेलो पवित्र पुस्तकाचे 73 बूक की म्हाका निरंतर उडास येतात मात त्या बुकांनी खंयसर देवान कितें म्हळां खंयसर कशें म्हळां ही गिन्यान पवित्र आत्मो आमकां दिता देखून पवित्र पुस्तक वाचच्या पयलें आनी उपरांत पवित्र आत्म्या लागीं मागची आमी गरज आसा देवाच्या उपस्थितीन जियोवची आमकां गरज आसा तेन्ना आमचें थंय आसता देव भक्तीपण विशेश भक्तीपणान आमी जियेता सकाळीं उठतच मागणें करता सांजेर मागणें करता दनपारां जेवणा पयलें मागणें करता दनपारां 3 वरां मागणें करता सबार तरान मोगाचें न्हू आमी मागणें करून देवाच्या हजरपणांत आमी जियेता आनी तेन्ना 7वें देणें जावन आसा देव भिरांत ही देव भिरांत म्हळ्यार आमी वाघा पळोवन भियान धांवता वाघ खंय आमकां ग्रास येता म्हणून देव भिरांत म्हळ्यार देवाक पळोवन देव खंय आमकां ग्रास येता म्हणून भियान धांवचें न्ही देव भिरांत म्हळ्यार देवाचो मोग देवाच्या मोगांतावन हांव भायर पडटा घडना देखून देवाक मानवांचे रितीन आमी जियेसय म्हणलें ती भिरांत ताका म्हणटा देव भिरांत इट इज नॉट ए नेगेटीव फियर इट इज ए पॉजिटीव एटिट्यूड दॅट आय शूड ऑलवेज रिमेन इन द लव ऑफ गॉड देखून पवित्र आत्म्यांतय देवाचें हाजरपण आमी विशेश रितीन आमी अनुभव करता आसतना म्हाकाचें न्हू आमकां कसल्याच रितीची भिरांत ना जावं पुरो कोरोना वायरस जाता मातनी आमच्या जिवितांत कसल्याय वायट जाता आनी देव आमच्या जिवितांत म्हाकाचें न्हू तो आमच्या जिवितांत येवंक आशेता आमी देवा सांगाता जियोंक आशेवच्या की चड देव आमच्या सांगाता जियोंक आशेता उत्पत्ती बुकांत आमी पळयता 3ऱ्या वस्वरांत 7व्या वळेरता
जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 7 ऑनवर्ड्स. सर्वेस्पोर देव सांजेच्या थंड वातावरणाक आदाम आनी येवे सांगता भुमी वैकुंठांत सोलोंक आशिल्लो. आनी देव येवन आदाम आनी येवेक उलो मारता, आदाम तूं खंय आसाय, येव तूं खंय आसाय. आदाम आनी येव कितें म्हणटात, आमी लिपोवन बसले हांव, कित्याक तुवें येवच्या तुज्या पांयांचो आवाज आमकां आयकलो, आमी पातळ केलां देखून आमी विणगी आसा देखून आमी लिपल्या. पळय मोगाचें कशें देंवसार सैतान आदाम आनी येवेच्या मतीन घालता. जर तर तांणी पातळ केल्या तक्षण देव तांचे तावन पयस सरता, या देव तांचे सांगता येवंक आशेना म्हणून. तें सय न्ही, उडास दोरीचो मोगाचें आमी कितलीं पातकी आसल्यार देव आमच्या सांगता येवंक आशेता. आमी केदे व्हडली पातकी जाल्यार देंवसार सैतान आमकां एक फोटी आमच्या मतीन घालता की आमी पातळ केल्या तक्षण देव आमकां इन्कार करता म्हणून. गेल्या त्या आयतारा आमी नियाळ केल्लो विशय जावन आसा सोमी बरो गवळी. सोमी बरो गवळी जर गवळी एका बकरो सूक करून खंय वचून खणयेन पडलो जाल्यार सूक करून वचून एका कांट्याच्या बोल्यान शिरकलो तरी ताका सोदून येता. त्याच रितीन देव आमकां सोदून येता. मातेवाच्या वांजेलाच्या 11 20 आनी 8 वस्वरांत 20व्या बळीर सोमी देव ताच्या शिसां सांगता रावलो आनी तांच्या सांगता वावरलो. पुनः जिवन जेजू तांच्या दोळ्यान तांकां दिसना, पूण तांच्या जिवितांत सोमी जेजू रावोन तांच्या सांगता वावरता. मार्काच्या वांजेलान 16व्या वस्वरांत 20व्या बळीर सोमियान जेजून ताच्या शिसांक म्हळें, हांव तुमच्या सांगता आसतलो संवसार सरा पर्यंत म्हणून उडास दवरा. आनी सोमी जेजू तांच्या सांगता रावलो आनी तांच्या सांगता वावरलो. सोमी जेजू पुनः जिवन जाल्या उपरांत जेजूचे आपोस्तल शिस जेजू सोदून वचोनात, बगार सोमी जेजू ते खंयसर आसात थंयसर मोगाचें तो सोदून गेलो. ह्या वेळार म्हाका एक हांसो जोक उडास आयलो. त्या हास्या प्रमाणे तुमी तुमच्या पार्टनराक केदींच सोडी नाकात. म्हणजे तुमच्या जिविताच्या सांगाती तावन थोडो वेळ सयत पयस रावा नाकात. कित्याक थोडो वेळ तुमी पयस रावल्या वेळार तुमचो सांगाती ह्या सांगातीनी कितें करता म्हणना. पळया, एक दाखल्याक पोरण्या तस्तामेंतांत आदाम येवेक थोडो वेळ सोडलें. तितल्या भितर येवेक कितें जालें, येवेक बोर जालें आनी ती गेली आनी त्या सैताना सांगता उलोवंक लागली. आनी सैताना सांगता तिणें नस्तो करून सुरू केलो आनी त्या नस्त्याक आसलीं बऱ्यांतलीं बरीं फळां आनी ॲपल फळां. देखून जागृत रावा, तुमच्या सांगातींनी केदींच सोडी नाका, साणी नाका. मोगाचें हो एक केवल हांसो, पूण आमच्या जिवितांत मोगाचें आमी केदींच आमच्या देवाक आमी केदींच सोडचें न्ही, सांडचें न्ही, आमचें तावन पयस करचें न्ही. म्हणजे देवाक आमकां सोडूंक जायना. देव आमच्या भोंवतणींत आसा, देवा सांगाताच आमी आसा. पूण आमी चिंतचें न्ही जर तर आमी पातळ केलें. जावंक पुरो एकलो बेबदा आसा, ताच्या बेबद्यापणांत तो पडला. जावंक पुरो कोणी एकलो अविश्वास जाला ताच्या बायलेक, या कोणी अविश्वास जाल्या आपल्या घोवाक. जावंक पुरो कोणी एकल्यान चोरलां. जावंक पुरो कोणी एकल्यान अबॉर्शन केलां. जावंक पुरो कोणे वायट संवय आसात, पटी मारची, बिडी सिगरेट व्हरची, तंबाखू घेवची. पूण तुवें चिंतचें न्ही, देव तुका सांडून वेता, देव तुज्या लागीं येवंक आशेना. ना, देव तुका सांडिना, देव तुका सोण घालिना. ह्या देव तुज्या लागीं येवंक देव कांटळना. कित्याक तूं देवा सोंसू, देवाच्या मोगा सोंस. तूं जर तर देवाक केवल उलो मारल्यार पुरो. कित्याक देव दोळ्यांक दिसना, पूण देव तुजे तावन आशेता. तुवें ताका उलो मारी जाय, तुवें ताका महिमा दी जाय, तुवें ताजें आराधन करी जाय. तक्षण देव तुज्या जिवितांत अनुभव जाता, तुका अनुभव जाता. आमकां सामुएलाच्या पयल्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा, दावीद भुरग्याक तरणाट्याक ताच्या मुखार गोलियात आयिल्ल्या वेळार, गोलियात राकोस आयिल्ल्या वेळार दावीद भियेना. गोलियाताची पातयणी आसली, ताजे लागीं आसलीं अस्त्रां, ताजे लागीं ढाल आसले, ताजे लागीं तालवार आसली, ताजे लागीं दुसरे हातेरां आसलीं. ताज्या माथ्यार शिरास्त्राण आसलें, ताज्या पांयांक मोचे आसले, सगळ्या आंगार ती खवाचें आसली. ताका आसली पातयणी ताज्या हातेरांचेर, पूण दाविदाक आसली पातयणी देवाचेर. देखून ताच्या गवळ्यांच्या पत्यान ताणें 5 फातर घाल्ले. आनी ते 5 फातर म्हळ्यार आमी आध्यात्मीक रितीन नियाळ केल्यार पवित्र पुस्तकाचे पयले 5 बूक, म्हणजे पवित्र पुस्तकच ताच्या काळजांत मनांत आसले. 5 बूक पेंटाट्यूक, पयले पवित्र पुस्तकाचे 5 बूक नियमशास्त्र ताच्या काळजांत मनांत असलें ते निरंतर तो ध्यान नियाळ करतलो. आनी ताणें घेतलें वाळत्या उदकांतले ते 5 फातर. वाळते उदक जावन आसा गुर्तू पवित्र आत्म्याची. पवित्र आत्म्यातय देवाच्या हाजरपणांत तो जियेलो, देवाच्या उतरांतय जियेलो. आनी ताच्या हातांत आसली केवल एक गोपीण.
जेन्ना देवाची उपस्थिती तुज्या जिवितांत आसता, देवाचें हाजीरपण तुज्या जिवितांत आसता, तुज्या जिवितांत आसलें ल्हानशें एक अस्क संगत सयत बळवून सकत जावंक पावता. एक ल्हानसो फातर आनी ताज्या हातांत आसली एक ल्हानशी गोपीण, ताज्या द्वारे बळवून तूं गोलियात थंयच धर्नीक शेवटाता. गोलियाताच्या माथ्या धांवन पांया पर्यंत ताका संरक्षणाचें कावाचें आसलें, पूण केवळ ताचें माथें तकली दोळ्या लागीं उक्ती आसली. थंयच तो फातर वेता आनी तो राक्कोस पडोन मरता. त्याच रितीन आमच्या जिवितांत देवसार सैतान आमच्या जिवितांत कितलोय बळवंत सक्तेवंत जावंक पुरो, देवाची सकत आमचे थंय आसल्या वेळार, थंय देवाच्या उपस्थिती थंय देवाची सकत आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार आमी संपूर्ण तरान जैतेवंत जाता. देखून देवा थंय मोगाचें न्हू जियोंक आमी शिकया. देखून आमच्या जिवितांत आसून दी ते दैविकाचो तेर्स, सकाळींचो सांजेचो मोरयेमायेचो तेर्स, आमच्या जिवितांत आसून दी तें पवित्र पुस्तकाचें वाचप, सकाळीं सांजेर आमची आमोरी, आमचो तेर्स, जेसूच्या आमोलेक ताच्या संरक्षणाचें मागणें, दैवीक काकुतीचें मागणें, पवित्र पुस्तकाची किर्तन तोरी तोंडपाठ करून आमी ती सांगची. आनी आमकां जाता जाल्यार अत्रेकाच्या कुमगाराचें मागणें करून ह्या दिसांनी मिसाक वचोंक जायना, इगर्जी वचून आराधना करूंक जायना, दोळे दांपून समिया जेजूक बोपय सक्रामेंतान खरोच हाजर आसल्या समिया जेजूक आमच्या काळजांत दापोवचें. तसो आमी अनुभव जोडचो आनी ताजें हाजीरपण आमी अनुभव करता आसतना मोगाच्यान आमचें जिवीत संपूर्ण बदलता. आमी जायते फावटी पडल्यान जावंक पुरो. म्हाका ते जाल्यार उडास येवचो क्रिकेट मॅचा वेळार जर तर बॅट्समॅन खेळटा तर तो पयल्या बॉलाक आवट जालो म्हणजे त्या 0 बॉल्ड आवट जालो, तो सांगना आनी मुखार हांव कितेंच खेळना कित्याक हांव आवट जालो ना. ह्या फावटी आवट जालो जावंक पुरो आनी हे फावटी हांव खेळटा, दुसरे फावटी आवट जालो परतून खेळटा. त्याच रितीन जर तर एक फावटी तुवें वायट संवय सोडली परतून तुका वायट संवय धरली, एक फावटी 2 फावटी, पूण सोमी तुज्या सांगाता आसा, ताका उलो मारल्यार पुरो तो तुका त्या वायट संवयातान भायर काडटा. ह्या बावलिंग करतना जर तर बॉल करता आसतना त्या तुज्या फर्स्ट बॉलाकच त्या बॅट्समॅनान सिक्सर मारलो म्हणजे त्या तूं उठोन धांवनाय ना, म्हाका बावलिंग करूंक जायना, तो सिक्सर मारता आनी हे फावटी बॉल करतना तो मुकलो, बॅट्समॅन आवट जावंक पुरो. वय देव तुज्या सांगात आसल्यार तुका जैतला पळयता. देखून तूं भियेनाका. जर तर तूं बॉक्सिंग करता आसतना मुकल्या मनशान तुका मारन सकला घालो जावंक पुरो, भियेनाका. जर तर सोमी तुज्या जिवितांत आसा, दुस्मानाक पयले फावटी जायते वन जालो जावंक पुरो, पूण सोमी तुज्या सांगात आसतना तुज्या जिवितांत जायते वन जाताय. म्हूण ह्यो बुकांत आमी वाचता 20 आनी 4 वसरांत 16व्या वडीर बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 24:16. कित्याक प्रामाणीक मनीस 7 फावटी पडल्यार उरता, पूण नसत्यांचो विघ्नाच्या वेळार नाश जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक प्रामाणीक मनीस 7 फावटी पडल्यार परतून उरता. जर तर मोगाचें न्हू देवाच्या हाजीरपणांतय आमी पाती येता, कितले पातकांत आमी बुडल्या तरी, कितले फावटी आमी पातक केला तरी परतून सोम्याक आमी उलो मारया, सोमी आमचो हात धरून आमकां उठयता. पूण नसत्या मनशांक मोगाच्यान विघ्नाच्या वेळार नाश जाता. आनी ह्या विशयी जावन कोरोना वायरस खरगाच्या वेळार मोगाच्यान आमी केदींच भिवचें नाका, कोरोना वायरसाक भिवचें नाका, कॅन्सर पिडेक आमी भिवचें नाका, जावंक पुरो वेरिकोस या आनी कसलेय मायलोमा रगत मेळें जालां जावंक पुरो, या तुमकां बुजांची दूख, पेंगटाची दूख, गर्भाचे समस्ये, या PCOD, या कसलेय समस्ये तुमकां आसा जावंक पुरो, ह्या मानसीक पिडा, ह्या दोळ्यांची दिश्ट उणें जाला, कानाक आयकोवचें उणें जाला, डिमेन्शिया जाला, उगडासची सकत उणें जाल्या, ह्या होड रीण जाला, होड नश्ट जाला वेपार वेवटान, बेळ हें सगळें कीड खावन पाड जालां जावंक पुरो, ह्या तुमचें घर पडोवंक जालां जावंक पुरो, जायते फावटी बांय गंटली त्या बोरवेलांत उदक मेळना जावंक पुरो. पूण तुज्या जिवितांत जर तर देवाचेर पातयेवन परतून एक फावटी प्रयत्न करताय, जशें सिमांव पेदरून केलें, सगळी रात आनी जाळ उडयलें मासली पडोना, पूण सकाळीं समिया जेजूच्या उतरांक खाल जावन ताणें जाळ उडयलें, तक्षण जाळ पिंता तसली मासली ताका सांपडली. त्याच रितीन तुंय देवाचेर पातयेणी दवर. देखून किर्तनाचो बूक 30 आनी 7 19वी वळ म्हणटा, Psalm 37:19. नितीवंत मनशांचेर येवचे कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. प्रेज द लॉर्ड. नितीवंत मनशांचेर येवचे कश्ट जायते आसात. देखून तूं म्हणा नाका हांव इतल्या नितीवंतपणान जियेलो, इतल्या सत्यवंतपणान जियेलो, इतल्या भक्तिवंतपणान जियेलो, म्हाका कित्याक ही कोरोना वायरस पिडा आयली. ह्याच दिसांनी एक भयण म्हाका म्हणाली, म्हजो घोव कित्याक कोरोना वायरस येवन मेलो, हांव एकसुरींच म्हाका भुरगीं सयत नात. पूण हांवें तिका म्हळें, आरे भयणी, देव तुज्या सांगात आसा. तुज्या काजारी जिवितांत येदोळ पर्यंत देवान तुका तुज्या घोवाक कितल्या अपुरबायेन राखलें, कितल्या मोगान तुमकां दवरलें, एकामेकाक तुमी सांबाळलें. 50 वर्सां काजारी जिवितांत तुमी सांगातात जियेलें. आतां ह्या दिसांनी तुजो घोव मरण पावलो, पूण देव तुका बुजोवन आसा, धैर्य दिवन आसा, तुज्या सांगात आसा. तुजो घोव देवा लागीं गेला, तुंय तुज्या मरणान देवा लागीं वेतेली, आनी सासणां देवा समेत तूं आनी तुजो घोव
सासणाक जियेतल्यात देखून निराश जायनाका देदस्पर जायनाका मोगाचें न्हू ही उतरां तिका विशेश बुजवण दिवंक लागली ती म्हणाली होय आतां म्हाका अनुभव जावन आसा म्हजो घोव देवा समें आसा एक दीस हांवूय देवा सांगत आसतलीं हांव जिवंत आसता बऱ्यान म्हज्या घोवाचो उगडास ह्या संवसारांत हांव जिवो धरतलीं होय ह्या संवसारांत मोगाचें न्हू जायते कश्ट अनवरां समस्या आमकां आसतले पूण सगळ्यांतलो सर्वेस्पर देव तुका निवारतलो जर तर तूं ताज्या हाजरपणांत येताय तर मोगाचें न्हू आमी दोळे धांपया सर्गींच्या बापा आमी तुजीं भुरगीं तुज्या हाजरपणांत आमी जियेता तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आमकां सुरक्षीत सांबाळ तुज्या उस्क्यार आमकां खेळय खंयच्याच पिडेक खंयच्याच तात्वरांक खंयच्याच रिणाक नश्टांक आमी भियेनाशें कर सर्गोक्तकान आशिर्वाद घाल दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रम विशण करच्या सर म्हज्या भावांचेर भयण्यांचेर तांच्या सर गरजांनी पाव बापा तांबडो दर्यो विंगडकन सुख्या धरणीचेर इस्रायल परजेक उतरायशें केल्लो देव तूं जावन आसाय आकाशांतावन मान्ना देवेलो देव खडपातावन उदक वळाशें केल्लो देव तूं जावन आसाय तुज्या भुरग्यांच्या सर गरजांनी पाव बापा तांची दुखां पुसून काड बापा हें कार्यक्रम विक्षण करता आसतना मागणें कर दुखां गळोवचे म्हजे भाव आनी भयणी आसा सबार जाणांक खाम ना बापा तांकां वेळार बरें काम फोव कर वय बापा तांची मोगाची मनशां तांच्या दावन पयस आसात आनी तांच्या कुटुंबांत सबार जाणांचें मरण जालां बापा देखून दुखां गळोवन विळाप करनासत बापा तांच्या मोगाच्या मनशांक बापा तुवें तुजेशी आपयलां आनी तांच्या पातकां तूं बक्षिताय तांकां सासणीक जिवीत दिताय म्हणल्यार त्या पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशान तांचें दुखां पुसून काड बापा बापा तांची खंत बेजाराय सगळी पयस कर बापा भुरग्यांक बापा गिन्यान मोद दी जाणवाय दी समजणी दी ओडासाचे सकत दी बरें करून शिकून बरो फुडार आसा करी शंकर बापा सर वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक बापा देंवसराच्या सैतानाच्या त्या जाळांतले सांकळीन तें तूं तांकां निवार बापा बापा तुज्या भुरग्यांक सर्गोक्तकान आशिर्वाद घाल ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी सरपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन भर तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान 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 जेजू 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 म्हणून आमी गावोया गावन 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 आमी नाचोया जेजू 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 म्हणून आमी गावोया गावन 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 आमी नाचोया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमेन हाल्लेलुया परतून आमी सांगता मेळटा पर्यंत सोम्याच्या हाजरपणान दिया सदां संतोषान आनंदान धैर्यान तुमचें जिवीत देवाक महिमा दिवचें तसलें जावं दी आमेन प्रेज द लॉर्ड दिव्यवाणी